Ustia kuti sota tuka Kushapona sota tuka Sogre kore sota tuka Misafa todu detana Kazan Buka sota Aicha disabje Buka Onyate betoita Songoshtani sota tuka Uskya koti sota tuka Ushamora sota tuka Sogle kore sota tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. जीवन चालल्या जेजूची शांती तुमचे सोबे असू तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या पावमणीनो सगल्यांक देव बरो दीस दिवं सोदता हांव तुका सगले वेळार सगले गोडितांनी देवाक आमी सोदूंक गरज आनी तोच आमच्या आदाराक पावता आकांताक पावता तर असलो तीर विस्वास धरून देवाक सोदूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. आयज आमी उगडास करता म्हयन्याचो जुलियो द सिल्वा देवान ताका आपोवन वेल्यार आयज एक म्हयनो भरता. कसलेय पातकाची कोतां उरल्या जाल्यार बेगीनच ह्या मिसाच्या योजना वरवीं आनी बेटी वरवीं सर पातकांतलो ताका नितोड करून वैभवांत घे म्हूण खतखत्यान आमी मागुया आनी आमची जावन एकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावं आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातके सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगळो अपराध. ह्या बासावपागें सदांच पार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
एकल्याच पुताचे कोश्टा मोरना वरवीं जुलियो दा सिल्वा तुज्या पुताक आपणे सदां आशिल्ले पातकाचे बोगसणे दी. तुका सुपूर्णायेन ओळखून आनी रूप बघून सासणांक तो भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. एस्तेवाक पिडापीठ दिवंक सुरू केले तेन्ना जोळी मोळी शिपडलो तो भावार्थी लोक फेनिसीक, सिप्रुसाक आनी आंत्योकेक पर्यान पावलो. पूण जुदेवान भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर परगोटी नासली. पूण तांतली थोडी जाणां सिप्रूच्या आनी सिरेनाच्या गांवची ती आंत्योकीक गेली आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सुम्या जेजूची शुभ वर्तमान परगोटूंक तांणी सुरू केले. सुम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ धरून सुम्याशी परतली. ही खबर जेरुसलाच्या पवित्र सोबेचे कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंत्योकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सुम्यांक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान बोल्लोलो मनीस आसलो. आनी सुम्यांचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयच पवित्र सोबेन तो जितले जियेलो आनी पुस्कोळ लोकांक ताणें शिकवण दिली. आंत्योकेक शिसांक पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जे शार बांदला ते सर्वेस्पराच्या मोगाचे जाकोबाच्या सगळ्या शारा नगरा परस सियोनाच्या दारवंटाची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायती ताणें सांगून दवरला. देवाचें शार जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बुजतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया ह्या शारांक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माथा म्हणटलीं, कित्याक आसात तितले शारां तींच बाळां. ताणेंच भोव वर्त्या देवान सियोन शार तीर करून दवरला. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरसांच्या पोटलेर
सोर्बेस्पोर अशें बरयता. ओमकी ओमकी पोरसां ह्या शारांक जल्मली आनी तांचे राज कुंवर नाच गावन थंय भितर सरल्या म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक तिखान. जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वखाणात. उद्गार म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorbespor तुमचे सोबे असू. सुवावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इवाडाच्या समयार जेरुसाल्यान बेटोणीची परब चलताली. देव मंदिरांत सालोमाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिशेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून ताका परतीपाड केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाची नांवीं हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. तीं केदीस इबाड जावचीं नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत तो सगळे परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो धर्मदुतांच्या इतिहासान आमी पळयता एके वाटेन तर भावार्थ वाडटा, दुसरे वाटेन तांकां पिडापीड सुरू जाता. आनी जेन्ना ही पिडापीड सुरू जाली तेन्ना लोक जोडीमोडी शिपडलो, अंत्योक्याक पर्यंत पावलो. देखून अंत्योकाक आयज पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हूण तांकां नांव पडलें, क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण. आनी हे भाशेन जितली पिडापीड तितलो भावार्थ ओदीक वाडलो. न्हयच ताणीं पिडापीड सोंसची पडली, पूण ह्या पिडान तांकां एके भाशेन जोडीमोडी शिपडली. देखून थंय तीं पावलीं, जंय तीं रावलीं, जंय तीं गेलीं
थंय ताणें जेजूक दुसऱ्यांकूय परगटलो. विदेशांकूय ताची परगटणी जाली. आनी आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता, हांव आनी बाप एक. ते ताचे लागीं विचारूंक येतात, खऱ्यांनीच तूं अभिशेक देवान मागलोलो, देवान धाडलोलो काय म्हूण. आनी जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां सांगलें पूण तुमी सोत मानूंक ना. हांव कोत्ता तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात पूण तुमी सोत मानिनात. तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताडो आयकतात आनी म्हजे फाटल्यान येतात, आनी हांव ताका सासणाचें जिवीत दितलो. ती म्हज्या हातांतलीं कोणूच ताका काडून वचचो ना. म्हज्या बापान म्हाका दिल्यांत म्हजो बाप सगळ्यांकून व्हड. ताका कोणाच्यानूच काडून व्हरूंक जायना. तर जशें देवाचें उतर आमकां परतून परतून उगडास करता, म्हज्या बापानूच म्हजे सरशीं तांकां हाडल्या. तरीच ती बापाची येवजण जेजूचेर ताणीं विस्वास दवरूंक. आनी जो कोण ताचेर विस्वास दवरून जियेता ताका सासणाचें जिवीत आसतलें. कोणाच्यानूच ताका काडून व्हरूंक जायना, कोणाच्यानूच ताका इबाड करूंक जायना. तरेन देव आपल्या पाटलावदारांक, जेजूचेर पाटलाव कोत्तेल्यांक राखतलो, सांबाळटलो आनी तांकां जैत दितलो. तरेच बायबलान ह्या दिसांनी देवाचें उतर आमी आयकता, तें आमकां परतून परतून आमचोय पावाड तोदीक तीर कोत्ता, घट कोत्ता. आनी भाशेन खऱ्यांनीच तो देवान मागलोलो म्हूण, देवान धाडलोलो मेसियास म्हूण ताचेर विस्वास दवरूंक आमकां उस्कायता. जुलिया आमच्या बाबान ताचेर विस्वास दवरून आपल्या जिवितान तो क्रिस्ती जिवीत जियेलो. तशेंच आंतियोकेचे लोक पयलेच फावट ताका क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें, कित्याक ताणीं क्रिस्ताचो पाटलाव केलो. आनी हे वरवीं देवूच तांकां आपलो जेजूचो पाटलाव करूंक पवित्र सभेची संख्या वाडयतालो. आनी हीच ती वजापां जेजूच्या जिवणपणाची, ताचेर विस्वास दवरूंक आनी ताच्या जिवणपणाचें आमी गोवाय जावं. हेंच करून ह्या बलिदानांतल्यान आमकांय जण एकल्याक आदार मागुया. C7. मनशाच्या वावरान केला आमकां जिविताचो उडो जातलो. सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रोषार आमकां दिलाय तो दाखाचो दाखवान दिला मनशाच्या वावरान
म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आपल्या आनी तुज्या आदाराक सुरेस्पोर मानून घेवं. सासणाच्या देवा आमच्या बापा, जुलियो दा सिल्वा तुज्या पुताचेर तुजो सासणाचो उजवाड पांकलो. तो सासणांक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो योद्न मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचे तारण, मनशा कुळाचे जिवीत, मेल्ल्याचे पुनर्जिवणपण, ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसता. ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान तीन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या कुडासाक करात.
भावार्थाचो कूट परगटुया. Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो, Jesu मेलो, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नॅरिफेर आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा जुलियो द सिल्वाची काकूट कर. ताका हे संवसारांतलो एक म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मुडांची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. हांव आनी बाप एक. जेजू बापा सोमे आसलेलो समोन ओळखून घेवन ताका बापा म्हूण उलोव करूंक ताणें आमकां शिकयलां. तेच मागणें धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेक पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूणच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. बापा बोकोण वाड्या नवे गोठायेच्या आनी सासणेक जिविताच्या पोसनान तुमी आमकां दादोशी केल्याय. ह्या देण्या पासत तुका दिन वाचून चुल्यो आमच्या बाबांक सोर पातकांतलो नितोड करून तुज्या गोपान सासणांक सूख बगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सोर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. जुलिया आमच्या बाबा खातीर बारीकपणाचो योद न्हू आनी हे मिसाची बॅट पेटयल्या उपरांत ताच्या फोंडाची आमी एकठांय जाल्या. आमचो मोग ताचे सवें दाखोवंक आनी देवाक घेवन वाचूंक आनी आमचे खातीर मागूंक. जर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी, आमी तुका आर्गां दिता. म्हणुया, जुलिया आमचो भाव ताच्या कुटुंबाक फावो जालो आनी ताचे वरवीं ताच्या कुटुंबाक बरें आयलें देखून आमी तुका आर्गां दिता. ताचे वरवीं आमकां ताच्या इश्टांक तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या इश्टांक बरें आयलें देखून आमी तुका आर्गां दिता. आमकां सगल्यांक हात पांय आनी दुसरी देणी दिल्या देखून आमी तुका आर्गां दिता. आतां आमचो जबाब जातलो.
आमकां तुजो आदार दी बापा. म्हणुया. आमकां तुजो आदार दी बापा. आमचे मोदेकोत बरे मनीस आसात तांकां आमी ओळखूंक आनी तांचें बरेपण मानून घेवंक. आमकां तुजो आदार दी बापा. एकामेकाचें बरें उलोवंक आनी एकामेकाक बरें करूंक. आमकां तुजो आदार दी बापा. दुसरो बरें करता तेन्ना आमी ताका शाबासकी दिवंक. आमकां तुजो आदार दी बापा. आतां आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं आमी मागता बापा. तुजे लागीं आमी मागता बापा. चुल्यो आमच्या भावाच्यो सगल्यो चुकी विसरून ताका तुजे बरोबर सुकेस जिवितान घे म्हूण. तुजे लागीं आमी मागता बापा. सगळ्या आमच्या मेलेल्यांक तुजी काकूट दाखय म्हूण. तुजे लागीं आमी मागता बापा. सगळ्या आमची मागण्या आमचे आवडे वत्रेक जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान स्वर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास्त आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. बापा तुवें मनशाक रचोवन संवसारान घालाय आनी आमचे सगळ्यांचे जिवीत तूंच चलयताय. तर एकामेकाक आमी बरें करूंक आनी आवडूंक वावर करून कुटुंब आनी समाज नेटोवंक आमकां सुचय. आनी आमच्या संपलेल्या भावाक जुलियोक तुज्या सासणाच्या सुखांत घे. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सासणाचो विसो सर्वेस्पराक ताका लाबोय. आनी आमची माय हायवे तोल्या स्वर्गा स्वर्गा आमची माय हायवे तोल्या.